नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। दक्षिण आफ्रिकेक 7 धांवड्यांनी हारयत इंडियेन जिखलो T20 वर्ल्ड कप। सूर्यकुमार यादवाची कॅच भारता खातीर थारली मॅच विनर। विराट कोहली रोहित शर्मा T20 क्रिकेटींतल्यान जाहीर केली निवृत्ती। ही आपली निमाणी संवसारीक T20। विराट कोहली उलयलो। एक जुलयाचे सुनावणेक हाजेरी लावपाक शकना। दुसरी तारीख दिवची म्हूण पूजा शर्माची SIT कडेन मागणी। थळाव्या स्वराज्य संस्थांक घटसाण दिवपाक तिसऱ्या वित्त आयोगाच्यो सरकाराक सुचोवण्यो। अहवाल मुख्यमंत्र्याक सादर। गोंयांत 30 जून ते 4 जुलय मेरेन पडटलो घोग्यांनी पावस। हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। फुडले 5 दीस जारी केला येल्लो अलर्ट। खालचा वडो हर्मल वाठारांत सेंट पीटर आनी पॉल हांचे फेस्त व्हडा उमेदीन क्रिस्तांव भाव भयणी व्हडा संख्येन एकठांय। पारंपारीक पद्दतीन मनयले फेस्त। आता खबरो विस्तारांत। भारतीय क्रिकेट पंगडान 10 वर्सांचो ICC ट्रॉफीचो तुकळ सोंपयत T20 वर्ल्ड कप जिखलो। सूर्यकुमार यादवान 20वे ओव्हरीन घेतिल्ली कॅच भारता खातीर मॅच विनर थारली। अटीतटीचे मॅचीत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 7 धांवड्यांनी हारयत हो T20 वर्ल्ड कप जिखलो। कोहली, अक्षर पटेलाचो विराट खेळ तशेंच जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आनी हार्दिक पांड्याच्या उत्कृश्ट बॉलिंगेक लागून निमाणे ओव्हरी मेरेन रंगिल्ले मॅचीत भारतान दक्षिण आफ्रिके आड अजापीत करपी जैत जोडले। 2007 वर्सा भारतान MS धोनीच्या नेतृत्वाखाला पयलो T20 वर्ल्ड कप जिखिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। भारतान संवसारीक T20 क्रिकेट सर्तीचे वस्तादपण जोडले उपरांत विराट कोहली, रोहित शर्मान आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केली। ही आपली निमाणी संवसारीक T20 आशिल्ली। भारता वतीन आपूण निमाणी आंतरराष्ट्रीय T20 खेळ्ळो। बरी कामगिरी करीत आमी जिखले हे आमचे भाग्य। विराट कोहली उलयलो। आजगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात 1 जुलयाचे सुनावणेक हाजेरी लावपाक शकना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हूण पूजा शर्मान मागणी केल्या। आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे SITन पूजा शर्माक समन्स बजायिल्लो। तिका 1 जुलयाचे चौकशेक हजेरी लावपाचो आदेश दिल्लो। पूण आपूण 1 जुलयाचे सुनावणेक हजेरी लावपाक शकना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हणून पूजा शर्मान मागणी केल्या। आसगाव हांगासरले घर मोडपाचे प्रकरण सध्या बरेच गाजता। दर दिसा एक नवीन हे प्रकरण एक नवीन वळण घेता आनी ह्या प्रकरणान नवीन नवीन फॅक्ट्स जे आसा ते फुडें येता। आतां एक नवीन बातमी आमच्या कडेन येयलेली आसा ती म्हटल्यार फाल्यां सोमारा पूजा शर्मा जे ह्या संपूर्ण केसीन मेन एक्यूज म्हटले वयता पूजा शर्मा जेणेन ती जमीन विकती घेतल्या आनी त्या जमनीत ते घर मोडले वयता। ह्या पूजा शर्माक SITन समन्स धाडलेलो आनी 1 जुलय म्हणजेच फाल्यां सोमार दीस पूजा शर्माक सांगलें की तेणेन SIT फुड्यान हजर जावन तेंची जी इन्वेस्टिगेशन जे आसा ते स्टार्ट जातले आहले। पूण आयज पूजा शर्मान एक एप्लिकेशन केला SITक आनी एक विनंती केल्या की तेका 1 जुलय ह्या दिसा येवपाक मेळचें ना, सो तेका फुडली डेट दिवची
आणि ही विनंती जी आसा ती पुजा शर्मान SITक केल्ली आसा. आतां हेचेर SIT कितें करता ही पळोवपाची गजाल आसा आनी ह्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार अशें घेवन येत रावतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. गोंयांत 30 जुना सावन ते 4 जुलय मेरेन उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ताका लागून हवामान खात्यान फुडले 5 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. खालचो वाडा हरमल वाठारांत सेंट पीटर आनी पॉल हांचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या वाठारांतल्यान क्रिस्तांव भाव भयणांनी व्हडा संख्येन एकठांय येवन हे पारंपारीक फेस्त पदां तशेंच घुमटां वाजयत आनी नाच करीत उमेदीन मनयले. आमी हे सांबाळीत आनी सांबाळून हे फेस्त आमी वर्साचे वर्सा पारंपारीक आमच्या जाणट्यांनी चालू दवरला तेच आमी हे साजरा करता आनी हे सगळे आख्ख्या वर्ल्डाक मेळना सगळे हे सेलिब्रेशन करतात. आमच्या गोंयानूच न्हू आख्ख्या संवसाराक सेलिब्रेशन करतात आनी सांपीत आनी सांबाळ हेंची एक व्हडली हिस्ट्री आसा आमच्या धर्मान म्हणलें. देवान तांकां व्हडलें हें दिल्लें आसा आनी तें देवाचेर तेंच्यांनी आख्खी आमची क्रिस्तांव धर्माची तेणें स्थापन केल्ली आसा. ताका लागून आमी हे वर्साचे वर्सा आमचे हे भाव जाणट्यांनी करून दवरला तशेंच आमी करता हें आनी आमी चालू दवरलेलें आहा. कोलवाळ पुलिशेन शेनवारा कामोर्ले, कोलवाळे तशेंच हावसिंग बोर्ड वाठारांत टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेन बेकायदेशीरपणान भाड्याच्या कुडींनी रावपी 63 जाणांक पुलिशेन उखल्ले. टॅनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरूंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी ही कारवाय केली. कला अकादमीचो गाजपी विशय फुडें व्हरपा खातीर गोंयच्या कलाकारांनी कला राखण मांड फोरम तयार केला. ह्या फोरमा वरवीं कला अकादमीचे विशय घेवन आंदोलन करतले. ह्या आंदोलनाक मंगळारा 2 जुलयच्यान कला अकादमी कडल्यान सुरवात करतले. उपरांत कला अकादमीच्या कामाचेर श्वेतपत्रिका काडची अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन करतले. तशेंच कला अकादमीची वास्तू राखपा खातीर कलाकारांनी आंदोलनांत वांटो घेवचो अशें आवाहन कलाकार देविदास आमोणकर हांणी केलें. आणि मुद्दो म्हणजे 17 तारखेक जी कलाकारांची आमची बैठक झाली त्या मिटिंगेन अशें ठरलेलें की हे आता फुडें आंदोलन खंयच्या तरी नांवान करपाक जाय. सो काल आमची परवरी कलाकारांची बैठक जाली. खुबशे कलाकार त्या हेका हजर आसले आनी थंय ठरलें की त्या आंदोलनाक एक नांव दिवपाक जाय तें कला राखण मांड गोवा ह्या नांवान हें आंदोलन फुडें व्हरपाचें अशें ठरलें. आनी तें आंदोलन फुडें कशें जातलें तेजी सुरवात ही आतां मंगळार दिसा कला अकादमीच्या फुटपाथीर नारळ फोडून आमी फुडें वचपाचें आसा आनी कांय मागण्यो ज्यो आमकां सरकारा कडेन करपाक जाय त्यो मागण्यो आमी सरकारा कडेन त्या दिसा घेवन वयतले. आनी ह्या नंतर एक मडगांवां बैठक जातली. त्या बैठकीन आनी फुडले आमचें जें हें आसतलें आंदोलनाची दिशा आसा ती ठरोवपा खातीर आमी एकठांय जातले. आमी आवाहन केलां आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान की लोकांनी जास्तीत जास्त म्हणजे कलाकारांनी जास्तीत जास्त ह्या आंदोलनाक सहभाग घेवन आमची कला अकादमी वाचोवपा खातीर म्हणून ताणें आमकां मदत करपाक जाय. फक्त कलाकारांनीच न्ही तर कला अकादमी ही थंय जे म्हणजे जे प्रेक्षक म्हणून येता जावं लोक जे गोंयचे लोक आसा ते गोंया खातीर भुशण आसलेली अशी वास्तू तर ती वास्तू टिकोवपा खातीर आयज जर एखादो संस्था प्रयत्न करता एक संघटना प्रयत्न करता जाल्यार ताका पाठिंबो ह्या सगळ्या लोकांनी दिवचो अशें म्हणून एक आवाहन करपा खातीर आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती जाल्ली आसा. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान विनंती करता की जास्तीत जास्त लोकांनी
ह्या आंदोलनाक आपलो दिवचो पाठिंबो दिवचो आनी आमचे बरोबर रावचे आमची कला अकादमी जी आसा ती आमकां जाय तशी परती मेळोवपा खातीर सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें सहभाग घेवचो. म्हापसा मार्केट वाठारांत वाडपी चोरयो आनी हेर वेगवेगळे विशय घेवन म्हापसा मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी म्हापशेच्या उपअधिक्षकांची भेट घेतली. पुलिसां कडेन मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी माडिल्ले वेगवेगळे प्रश्न समजून घेतले. मार्केटांतल्या दुकानदारांनी कितें जतनाय घेवची हे विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी करतले अशी माहिती म्हापशेचे उपअधिक्षक संदेश चोडणकर हांणी दिल्या. आजची मिटींग ही आमी आपयलेली कित्याक आतां पावस सुरवात जाला आनी सादारण अशें दिसता की पावसाच्या टायमार चोरयो बिरयो वाडटा आनी म्हापसा मार्केट हितून खुबशीं शॉपां आसा आनी तेंच्या खातीर तेंचे कडेन एक मिटींग आमी दवरलेली. तेंचे प्रश्न कितें आसा ते आमी समजून घेवन आनी आमचे तेंचे कडल्यान सहकार्या खातीर कितें एक्सपेक्टेशन आहा तेच्या खातीर डिस्कशन जालें. त्या डिस्कशनान तेंचे सायडीच्यान तेंच्यांनी आपआपली कितें बाजू आसा ती मांडली आमचे कडेन आनी आमी तांकां सांगलें तुमचे कडल्यान आमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा. ह्यो दोनूय गोश्टीची एक्सचेंज जाली आनी तितून मागीर आमी तांकां सांगलें की आमी एक एडवायजरी काडटले आनी ती एडवायजरीन तुमचे कडल्यान तुमी कितें कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय तें आमी तितून बरोवन दितले तुमकां. आनी तितून प्रत्येक एडवायजरी प्रत्येक मनशाक मेळटली शॉपकाराक आनी तितून DYSP PI आनी बीट स्टाफाचो जो बिटाचो PSI आनी हवालदारांनी कोण स्टाफ आहा तेंचे नांव आनी मोबायल नंबर मेळटले जेणे करून तुमकां जर इमिजिएटली गरज पडली जाल्यार तुमी इमिजिएटली आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. हें आजचे मिटिंगेन ठरलां. व्हिडिओ खूब जातात आनी आमचे कितें ग्रेवियन्सीस आसा आमचे कितें प्रॉब्लम आसा ते तांकां कळपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमी तांकां सांगलें की बेजिकली पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय आनी प्रॉमीस केला की शुक्रार दीस तांणी पुलीस पेट्रोलिंग चड करतले आनी बेजिकली सिवील ड्रेसान पुलीस चड आसतले. रातचे जे कोण थंय न्हिदतात ते दुकानाच्या फुडल्यान तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें खबर आसना म्हणून तांची एक ड्रायव्ह घेवन रातचे 8 सुमार अशें सगळें बंद जाले उपरांत वचून तांकां ते धाडून घालतले अशें प्रॉमीस केला ताणें. आनी सेकेंड ते भिकारी हेवटेन ते भीक मागूंक भोंवतात पळय तांचेरूय एक्शन घेतलें. प्लस थोडे ते प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता मार्केटान ताजे बद्दलूय एक्शन घेता म्हणून सांगलें. आनी एज ज्वेलर्स असोसिएशनान आमकां तांणी फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट केल्लो की एक गनमॅन दवरपा खातीर किओस थंय घाल म्हणून. सो आमी तो एक रेडी केल्लो आसा. पयर आमी म्युन्सिपाल्टीन वचून चेअरपर्सना कडेन उलयले CO कडेन उलयले आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केला की आमकां एक जागो थंय लोकेट करता ज्या जाग्यार आमी थंय किओस बॉक्स दवरतले आनी तातूंत भितर आमचो थंय गनमॅन उबो आसतलो. आनी प्लस आमकां ताणें एक रिक्वेस्ट केला की एक 4 तुमी CCTV कॅमेरा घालचे कारण म्युन्सिपाल्टीन जे घातिल्ले ते मार्केटान जे CCTV कॅमेराज आसात ते चलता काय ना ताजे बद्दल म्हाकाय आयडिया ना. सो एक आमचे तर्फे एक 4 कॅमेराज घालचे आनी आमी एसोसिएशनांतल्यान ताका प्रॉमीस केला की आमी आमच्या कमिटी कडेन उलयतले आनी आमी ते घालतले. उद्देगीक वसणुकेंतल्या नियोजीत गनकोर वेवस्थापन प्रकल्पाचो निशेध करपा खातीर नुव्याच्या थळाव्या लोकांनी वेर्णा मोर्चा काडलो. तशेंच गनकोर वेवस्थापन प्रकल्पाक पुराय विरोध केला. हो प्रकल्प उद्देगीक वसणुकेंतल्यान फकत 350 मिटराचेर आसा आनी ह्या प्रकल्पाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. हो जागो पळय आहा तो एक असलो इकॉलॉजिकली फ्रेजायल प्लॅट्यू ही हांगा more than 32 springs and waterways percolate zone is acting as an aquifer, and this aquifer is supplementing water to Amlor Lake, and Amlor Lake is supplementing to River Sal. River Sal ही एका रिपोर्टान हांवें वाचलां की this is an indigenous river. दुसरे कडेन तुमी जाग्यार पयले आसतले स्टार्ट फ्रॉम द सी but he हांगाच्यान विलेजींतल्यान स्टार्ट जाता रिवर साल and river Sal navigates and cuts through all the villages of Salset, supplementing water to livelihoods, agriculture and vegetation. म्हणजे असल्या जाग्याचेर हे प्लांट हाडून डिजास्टर करप म्हणजे हे सारकें ना. High Court is there that every village has to have their own waste management set up. Some villages have done. Some of the villages which have not done have been fined. So what I would say is no to this plant, and whatever the expense that is going towards this plant, distribute with the villages for each panchayat to set up their own plants. That is the solution. You can't burden one place for garbage coming from somewhere else. Groundwater. Wars will be fought on water in the future. If our groundwater is contaminated
That's the end of the story. I am the petitioner in the High Court regarding groundwater in the Verna Industrial Estate. And I have identified 196 bore wells which were being over-exploited. And I had given 23 suggestions to the court and to the government, which has been accepted. Now, if this water, the leachate, seeps into the ground, what is going to be the state of the deep aquifer, which recharges every 5 years. The deep aquifer, that is from 60 to 100 meters deep, takes 5 years. This rain that is raining this year will take 5 years to seep into the ground. And most of the industries, especially the pharma industries in the Verna Industrial Estate, are taking water from the deep aquifer, including water bottling industries which are existing. So this will be detrimental to our life, and our main important thing is the water which is in the house, in the ground, which we are drinking. Till today, there might be taps in the villages, but we are depending on well water. GSESE has instructed the project proponent, that is Solid Waste Management Corporation, to conduct new public hearings and collect community inputs. This is the community that stays in the periphery of this plateau. When no public hearing has been actually held so far on ground truthing conducted, if it had, then it would have been clear that the plant was being set up on a huge aquifer and is the origin of various springs that feed the Amblur Lake, which is a straight point of River Sal, starting point of River Sal, which runs through entire South Goa right up to Betul. It would have been noticed that the plant was being set up a mere 350 meters from human habitation. आदले वित्त सचिव दौलत हवालदार हांच्या अध्यक्षतेखालच्या तिसऱ्या राज्य वित्त आयोगान आपलो अहवाल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां सादर केलो. गोंयांतल्यो पंचायती, पालिका तशेंच जिल्लो पंचायतींक घटसाण दिवपाच्यो सुचोवण्यो आयोगान ह्या अहवालांतल्यान सरकाराक केला. काल म्हटल्यार शेनवारा तिसऱ्या राज्य वित्त आयोगान आपलो अहवाल जो आसा तो सरकाराक सादर केल्लो आसा आनी हो अहवाल मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन सुपूर्द केल्लो आसा. आतां ह्या अहवालान जो राज्य वित्त आयोगान जो अहवाल सादर केला ह्या अहवालान आसा कितें जाल्यार हो अहवाल जो सादर केला हेतून गोंय राज्यान जितल्यो पंचायती आसा, नगरपालिका आसा, ह्यो ज्यो स्वराज्य संस्था ज्यो आसा ज्यो वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स राबयतात स्थानीक पातळीचेर, ह्यो ज्यो संस्था आसा, पंचायती म्हणा किंवा नगरपालिका, हांकां आर्थीक दृश्ट्या कशें सक्षम करचे हेचेर वेगवेगळ्यो उपाय योजना ह्या अहवालान दिल्लेले आसा आनी हो अहवाल जो आसा तो मुख्यमंत्र्यां कडेन सुपूर्द केल्लो आसा. वित्त आयोगाचे अध्यक्ष दौलत हवालदार हांच्या अध्यक्षतेखाला आनीक 3 वांगड्यांची ही कमिटी जी आसली ती 2022 ह्या वर्सा जानेवारी 2022 ह्या वर्सा स्थापन केल्ली आनी त्याच्या उपरांत ह्या कमिटीन गोंयभर ज्यो पंचायती आसा, नगरपालिका हांच्या कडेन चर्चा करून त्यांच्यो समस्या जाणून घेवन एक अहवाल सादर केलो जितून वेगवेगळ्यो उपाय योजना, लॉंग टर्म, शॉर्ट टर्म उपाय योजना ज्यो त्यो ह्या अहवालान मांडलेल्यो आसा. आनी हो जो अहवाल आसा हो फेब्रुवारी म्हयन्यान राज्यपालांक सादर केल्लो ह्या कमिटीन आनी काल म्हणजे शेनवारा हो जो अहवाल हो मुख्यमंत्र्यां कडेन सादर केल्लो आसा आनी मुख्यमंत्र्यान अशें आश्वासन दिलां की ह्या अहवाला प्रमाण ह्या जो वित्त आयोगान अहवाल सादर केला तितून ज्यो उपाय योजना सांगला त्या उपाय योजना प्रमाण राज्य सरकार वेगवेगळ्यो योजना सादर करतले आनी ज्यो पंचायती किंवा नगरपालिका आसा त्यो आर्थीक दृश्ट्या सक्षम करपाचे प्रयत्न करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दिलां. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आजगांव घर मोडपाच्या प्रकरणांत एका फाटोफाट एक घडामोडी घडत आसा. हे प्रकरण डीजीपी जसपाल सिंगाक बादलेशें दिसता. गोंय सरकारान तांच्या बदलेची केंद्रा कडेन मागणी केल्या. दुसरे वटेन क्रायम ब्रांचीच्या एसआयटीन पुजा शर्माक समन्स बजायला. आजगाव घर मोडपाचे प्रकरण डीजीपी जसपाल सिंग हांच्या आंगलड आयिल्ल्याचें कळटा. गोंय सरकारान तांचे बदलेची केंद्रा कडेन मागणी केल्या. तशेंच सद्याक रजेर आशिल्ले पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हांची रजा रद्द करून तांकां अमेरिकेच्यान परते आपयल्यात.
सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तांचे कडेन DGPचो अतिरिक्त ताबो दितले खंय. आसगांव प्रकरण हे सगळ्यांकूच खबर आसा आनी आसगांव प्रकरणाक वेगवेगळी वळणां आतां मेरेन येत आसा. तेच प्रमाणे आतां जे एक मुखार आयला ते म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की काल जे प्रकरण आयले ते म्हटल्यार ह्या सगळ्या भितून ह्या सगळ्या प्रकरणात DGP सुद्दां इन्वॉल्व आसा अशें आयकुपाक गेलें. जाल्यार आयज एक अपडेट आयल्या ती म्हटल्यार राज्य सरकारान केंद्र सरकाराक अहवाल सादर केला. तो म्हटल्यार DGP जसपाल सिंग हांची बदली करची म्हणून तांच्यांनी अहवाल सादर केला. त्याच प्रमाणे आनी एक अपडेट जी आसा ती म्हटल्यार क्रायम ब्रांचाची SIT आहा तातून 1 जुलयाक जी पूजा शर्मा आसा तिका चौकशी खातीर थंयसर आपयला अशी जी म्हायती आसा ती म्हटल्यार राहुल गुप्ता म्हणजे SP राहुल गुप्ता हांच्यांनी ही म्हायती दिलेली आसा. जाल्यार आसगांव प्रकरण जे आसा ते वेगवेगळे वळण आमच्या मुखार घेवन येत आसा. जाल्यार ह्याच फुडें जी अपडेट आसतली ती तुमच्या मुखार आमी घेवन येतली. ह्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे SITन पूजा शर्माक समन्स बजायला. तिका 1 जुलयाचे चौकशेक हजेरी लावपाचो आदेश दिला. दुसरे वटेन कार धनी अशफाक शेखाक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण जाल्यार दुबावित आरोपी अर्शद ख्वाजाक 2 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. अख्खें गोंयभर चर्चेक आसलेली केस म्हटल्यार आसगांव एक जे घर आसा ते जमीनदोस्त केल्लेले प्रकरण. सध्या ह्या केसी फाटल्यान हे जे डेमोलिशन केला त्या केसी फाटल्यान अंजुना पुलिसांनी जो ब्रोकर आसा हर्षद ख्वाजा हाका अंजुना पुलिसांनी अटक केलो. जेन्ना क्रायम ब्रांचीन पावली तेन्ना ही केस थरो इन्व्हेस्टिगेट करून ह्या संदर्भात आतां मेरेन 6 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी जो ब्रोकर आसा हर्षद ख्वाजा ताका आयज क्रायम ब्रांचीन GMFC कोर्टान म्हापसा हांगासर प्रोड्यूस केले आनी ताका 2 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली. त्याच प्रमाणे ही जी केस आसा ख्वाजाची ताका मंडे एडजर्न करपा मेरेन दवरलेली आसा. आनी जो दुसरो जो अक्यूज आसा जेची कार क्रेटा जी डेमोलिशन सायटीचेर दिसण्यात गेली आनी जो ओनर आसा ह्या गाडयेचो अशफाक शेख हाका GMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून ताका 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा. आतां मेरेन क्रायम ब्रांचीन सध्या ह्या 6 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी हाचेर आनी कोणाचो इन्वॉल्वमेंट आसा हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हांच्या अमेरिका दौऱ्याचेर आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान प्रश्न उपरासला. IGPक अमेरिका दौरो कसो परवडलो असो तो विचारता. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणाक लागून DGP जसपाल सिंग हांची बदली करची म्हणून गोंय सरकारान मागलां. तशेंच सद्याक रजेर आशिल्ले पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हांकां सेवेत रुजू जावपाचो आदेश दिला. ओमवीर सिंग आपल्या फॅमिली सयत अमेरिका दौऱ्यार आसात. तांच्या अमेरिका दौऱ्याचेर आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान प्रश्न उपरासला. पुलीस आनी राजकीय नेत्यां मदलो नेक्सस सोदून काडपाची गरज आशिल्ल्याचें पालेकार म्हणटा. पळयात. कशें आसा न्ही, हांवें आतां लास्ट 3-4 दीस गोंयान जे डिपार्टमेंटान जी पॉलिटिकल लुडबूड चल्ल्या ताचेर खुबशी स्टडी केल्या आनी डिपार्टमेंट हेज कम आउट अँड गिवींग अस दीस इन्फॉर्मेशन. दीस इज इनसायडर इन्फॉर्मेशन. कारण आज डिपार्टमेंटाक खंय तरी दिसपाक लागल्या की पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर जे डिपार्टमेंट ऑनेस्ट आसा ताजो खंय तरी गालबोट लागता म्हणून. आमकां म्हायती मेळ्ळा की आतां दे आर सिकींग टू ट्रान्सफर दीस करंट DGP अँड जो IGP आसा हू इज रायट नाव US दौऱ्यार आसा ताका गोंयचो चार्ज दिवपाचो. आनी आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की हातूंत भितर DGP पेक्षा लोकल एक ऑफिसर इनवॉल्व आसा हू इज व्हेरी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ द पॉलिटिशियन्स. सो हें सगळें जें आसा पळय इट इज नॉट लुकींग एज क्लियर एज इट इज. देवाची देणगी आमच्या गोंयकारांक आसा म्हणून हे आसागांवच्या प्रकरणांतल्यान डिपार्टमेंटान जें कितें चल्लां पुलीस डिपार्टमेंटान तें दिसूंक आयलां. गोवन ऑफिसर हॅज बीन टार्गेटेड. गोवन ऑफिसर इज नाव in the dock for the reasons best known to the politicians. And when I'm making these statements, I am very categorical in making this statement. कारण जे ऑफिसर आज US दौऱ्यार आसा आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की तांची टिकेट सुद्दां एका लोकल ऑफिसरान काडल्या म्हणून. हे कोणी डिनाय करून दाखोवचें. कारण जे टिकेटीचे पेमेंट गेल्या ताजो तांणी म्हाका दिसता डिटेल्स दिवची पडटली. गोंयकारांक कळपाक जाय की डिपार्टमेंट कशे तरेन चलना काय म्हणून. That means the higher level officers of Goa Police Department are being used by some of these IPS officers and now will be made in charge of Goa Police.
फॉर गोवा. म्हणजे हे पॉलिटिकल जर आशिर्वाद ना जाल्यार हें जावपाक शकना. आय थिंक ओवरऑलिंग जावपाची गरज आसा ऑफ एंटायर पुलीस डिपार्टमेंट एंड पॉलिटिकल नेक्सस थ्रू दी ऑफिसर्स हू आर विथ द पॉलिटिशियन. सो दीस इज समथींग व्हेरी डेंजरस. गोंयची जी सेक्युरिटी आसा, गोवन्सांची जी सेक्युरिटी आसा ती खंय तरी कॉम्प्रोमायज चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दर वेंचणुकेक खंय नवे नवे पत्रकार तयार जातात. वेंचणुकेच्या वेळार उमेदवारां कडेन वचून बातमी करता अशें सांगून पयशे घेतात. ताका लागून अशा तात्पुरत्या पत्रकारां खातीर पत्रकारितेन काम करपी पत्रकारांचेर अन्याय जाता. हे प्रकार बंद जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शेनवारा सांखळी रवींद्र भवनात अखिल गोंय ग्रामीण पत्रकार संघाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. आजकाल प्रत्येक जण मोबाईल घेता आणि माझ्या पुढे उभा रावला पण आपणही पत्रकार आता पत्रकार जावंक शकना. तोय जायते करता म्हणजे ते हांव टिका करिता कोणाचे पण ताका खंयसून कसलेंच रिकग्नेशन ना पयलीं तो चड प्रश्न विचारता. आणि वयल्यान तोच मागीर ते व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटीचेर घालून तो ती बदनामी करता आनी बऱ्यापणी सुट्टा आनी तो पयशे घेवन स्पश्ट आरोपूय आसा ह्या विशयान. त्या खातीर हे सगळ्या मिडिया वर्गांनी प्रिंट मिडिया आसतले, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसतले किंवा जे आपण सोशल मिडिया म्हणून फायनलायज केला आमचे जे आमचे कडेन मिडिया ऑफिस रजिस्टर्ड आसा तेजें आपलो हो ग्रामीण पत्रकार म्हणून तेजें ताका रिकॉग्निशन दिवचें. आमी तांकां अंडर डेट प्रोटेक्शन बील आमी ताका प्रोटेक्शन दिवपाची आमची तयारी आहा. ऑलरेडी प्रोटेक्शन बील आमचे हेजे कडेन केलां तें पासूय जाता तें फायनलायज जाता. पण इलेक्शन येयलें काय ना तो म्हणटा हांव 365 पळयता तो कॅमेरा तो मोबायल घेता आनी तो येता. वॉट इज दीस? अरे जे असा पत्रकार त्यांना तुम्ही प्रमोट करा, असा त्यांच्या थ्रूच करा. इवन दो म्हणजे ते आपले ऑल इंडिया रेडिओ असो किंवा दूरदर्शन असो तांचेर सुद्धा तुम्ही फक्त निवेदना म्हाका दिव नाका, निवेदना तेंकाय दियात, मिडिया हाऊसाकूय निवेदना दियात की तुम्ही असे जे इलेक्शनाच्या रिलेटेड पत्रकार तयार जाता तांकां बॅन करात म्हणून सांगा. तांकां आनी जाता कितें शेवटी राजकारणी बळी पडटा. हांव स्पश्ट शब्दांत करता. अरे हय तो मागीर फाल्यां सकाळी म्हणजे दुसऱ्या हांव पयता चंद्राचेर म्हणजे नेगेटीव वाडीन पार्ट म्हणून घे पयशे खातीर ह्याक तेन्ना तो मेकळाय जाता. कोण तेन्ना विचार करपाचो वेळ नासता. ते 3 म्हयने कोण कितें म्हणटा ताका घे एकातरी कितें आनी तो बाबलो वर्सभर बरयता, 5 वर्सांचो बरयता तो थंय दिल्लो. म्हणजे एक्चुअली जर बेनिफीट कोणाक जावपाक जाय आसत जाल्यार तो वर्सभर पत्रकारिता करता ताका बेनिफीट जावपाक जाय. तेका कितें म्हणजे एक्चुअली कशें आसा 5 वर्सांची एकदांच जात्रा जाता म्हणटा तेच जात्रेक जर भलतोच पार्टा घेतलो भलत्यानूच जाल्यार तेजोच पार्टा दिसतलो. एक्झॅक्टली रायट. म्हणजे खंयसून हांवें दीस इज माय एक्सपिरियन्स फॉर लास्ट 4 इलेक्शन डायरेक्ट म्हाजी. हांव बाकीच्या इलेक्शनाची तर आसाच आसा पण म्हाज्या 4 इलेक्शनाचो अनुभव हांव सांगता. आनी पणजे पासून तो सांखळी पर्यंत यत्ना वयता सगळे पत्रकार करता. खूब जाण म्हणजे आपल्या पत्रकारितेचो राजकारणाचो उपयोग करता. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सज्जना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी
तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षिण गोंयची सीट चड इंट्रस्टींग जाली आनी इंट्रस्टींग कशी जाली त्या संदर्भात आमचे कडेन चर्चा करपाक आसात विजय सरदेसाय, सडेतोड नायक कार्यावळींत.